आम्ही डेली कोण हाडून कचरो उडयता हांगा आजिलो हॉस्पिटलाच्या फुडल्यान. हांव आत्तां येयल्लो एम्ब्युलन्स घेवन येवन हांव आत्तां जस्ट पार्क करून गाडयेंतल्यान देंवतालो. इतले दीस आमकां कळनासलें कोण हांगा कचरो उडयता. आमी कोण कचरो उडयता ते सोदताले. पूण आयज जेन्ना हांव गाडयेंतल्यान देंवलो जाल्यार एकलो मनीस येवन जस्ट कचरो उडयताना हांवें ताका धरलो. हांवें ताका विचारलें हांगा कचरो कित्याक उडयता. तो म्हणपाक लागलो कितें हांगा कचरो उडयल्लो आसा म्हणून आमी हांगा हाडून उडयता म्हणपाक लागलो. म्हणजे किती हांगासर ऑलरेडी कचरो आसा? ऑलरेडी कचरो म्हणजे स्टार्टिंग पयली 1-2 बॅग्स असल्यो. त्याच्या उपरांत हांगा कोणी क्लियर करूंक ना. मागीर येयल्ल्या दिसा कचरो वाडत गेलो. लोक कितें करता येता आनी झाडके जाल्ले आहा म्हणटा ते झिकाणी काडून शेवटून मारता. ओके. कितें कलेक्शन जायना हांगासर? कलेक्शन जायना म्हटल्यार हांवें तर आतां एक म्हयनो बीन जाला पयला एक बॅग वाडत आसा आनी हांगा उबें रावचें ना इतली घाण जाल्लेली आसा. कितें डॉमेस्टीक वेस्ट घरांतलो? हय घरांतलोच वेस्ट आसा. नुस्त्यांच्यो बीन घाणी पडल्या तातूंत. तेचेर कितें तो सारको लक्ष दिवपाचो कितें अरे बाबा किती बेसलेर वयता डायरेक्ट हॉस्पिटल हे हॉस्पिटल बरें आजिलो हॉस्पिटलाच्या फुडल्यान तुमी अशें घाण केलें जाल्यार कशें जातलें. हरशी खंय उडयता तुम्ही कचरो? थंय उडयता मॅडम. खंय थंय? ते सायडीन भायर खंय घरा भायर? कडेन येता न्हू मॅडम तो व्हरपाक व्हरपाक येता? जेवंक ना म्हणून मातशें हांगा उडयला म्हणून उडयला हांव मातशें अशें कांयच ना. हरशी कचरो व्हरपाक येता? अहो येता न्हू मॅडम घरा कडेन. नाजाल्यार खंय उडयता? आज येवंक ना तो म्हणजे थंय आमी रावता पळय थंय येवंक ना म्हणून मातशें असले ही पळय उडयला. सरान येयले आनी उडोवं नाका म्हणून सांगलें बरं. थंय वयता.